खेळा सुविधा तयार नात म्हूण फाटली 7-8 वर्सां गोंयच्यो गेमी धुकल्ल्या उपरांत ह्यो गेम्स गोंयांत अंदू जाता अशी परिस्थिती। चालू वर्साच्या शेवटाक गेम्सांचे शेड्यूल। मुख्यमंत्री आनी खेळा मंत्र्यान एसएजी बरोबर आज पणजे खेळा संघटनांची बसका घेतली। कोणाक ऑडिटर जाय, कोणाक कोच, कोणाक फिजिओथेरपिस्ट असल्यो खेळा संघटनांच्यो मागण्यो जाग्यार घालपाचे सरकाराचे उतर। राष्ट्रीय खेळा सर्तीक 8-10 म्हयने आसतना सरकाराची खेळा संघटनांक प्लेयर टिमी उबे करूंक डेडलायन। 22 एजेंडा त्याच्या आयच्या मिटिंगेत पास केले। वेगवेगळे ऑडिटर अपॉइंट करप, फिजिओथेरपिस्ट अपॉइंट करप, कोच अपॉइंट करप, अशा वेगवेगळे इश्यूज जे त्यांची सजेशन जे आसा ही स्पोर्ट्स ऑथॉरिटी ऑफ गोवान कन्सिडर्ड केले आणि इन फ्युचर नॅशनल गेम्सची तयारी म्हणून सगळ्या असोसिएशनांनी आपापली टीम रेडी करची हाच्या खातीर तांकां हांवेनूय मोटिवेट केल्या। सो डॅट फिट इंडिया मुवमेंटची मॅसेज ही तेंच्यांनी पुराय गोंयभर पावोवची। ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर हे फिट इंडिया ह्या हाजेर उलयता। फिट गोवा जावपा खातीर जर सगळ्या असोसिएशनांनी काम केलें जाल्यारूच भुरगे ग्रावंडार येतले आनी म्हाका दिसता फिट गोवा जावपा खातीर सगळे असोसिएशन वावुरतले। खेळा संघटनांनी 2011चो नॅशनल स्पोर्ट्स कोड आपणावचो। 1 जानेर 2024ची डेडलायन, नाजाल्यार संघटना बरखास्त जातल्यो म्हूण खेळा मंत्री गोविंदाची शिटकावणी। Every association should adopt the sports code 2011 आणि येता ते इलेक्शन येता तांचे जर दिवस जर इलेक्शन जर आसा जाल्यार ते स्पोर्ट्स कोडा प्रमाणे घेवचे। ज्यांचे इलेक्शन ऑलरेडी जाल्ले आसा आणि जे ऑलरेडी वायोलेट केल्लो आसा 2011चो स्पोर्ट्स कोड सून आफ्टर द नॅशनल गेम्स आमी टार्गेट दिल्ले आसात by 1st of January 2024 they have to resign or they have to adopt the sports code 2011। प्रुडंटा खातीर लौकीक शिलकार आनी व्हिडिओ जर्नलिस्ट ओमकार फळारी।